15 ऑगस्ट 1947 पासून ते 19 डिसेंबर 1961 या 14 वर्सां उसरान आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें। आणि ह्या 14 वर्साच्या उसरा स्वतंत्र मेळटा आसतना म्हणजे तांच्यांनी याद केले ते मुद्दामून 1955तले वॉर तांच्यांनी याद करून दाखयलें। जे 1955तले युद्ध जे पुराय देशभरांतल्यान आयिल्ले स्वतंत्र सैन्यानीक पत्रादेवीच्या त्या बॉर्डरीचेर आसतले किंवा कारवारच्या येवपी त्या बॉर्डरीचेर आसतले, पण धडाधड गुळयो घालून पोर्तुगीजांनी म्हणजे 70 स्वतंत्र सैनिकांक वीरगती प्राप्त केल्ली। काही जाणांची जे हांव मुद्दामून सांगपाक सोदता की काही जाणांक स्वतंत्र सैन्यानी म्हणून तांची रजिस्ट्रेशनूय जावंक ना किंवा काही जाणांक त्या स्वतंत्र सेनानीन वांटो घेतलेले हांकां निश्चित रित्या ह्या आझादी का अमृत महोत्सव म्हणजे ह्या 75व्या वर्साच्या निमित्तान आमचे होम डिपार्टमेंट हांच्यांनी ऑलरेडी तांची दखल घेवन म्हणजे गोंयचे स्वतंत्र सैनानीक विशेष करून तांकां नोंद केली वयतली आणि भारताच्या स्वतंत्र सैनिकांनी त्याची नोंद जावची हाज्या खातीर म्हणजे होम डिपार्टमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हाज्याय कडेन करस्पॉन्डन्स जे आसा ऑलरेडी सुरवात केला। निश्चित हें जावप आणि ह्या आझादी का अमृत महोत्सव ह्या वर्सा दोन गोष्टी, एक लोहिया मैदान हाजे थोड्या दिसाच्या भितर आमी उक्तावण करपाचें आसा आणि पत्रादेवीचो तो स्मारक जो 1955चे वॉर अजूनही आमकां याद करून दिता आणि त्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक म्हणजे 70 स्वतंत्र सैनिकांची नाव आणि त्यांची सगळी माहिती ही त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाच्या निमित्तान सगळ्यांक कळपाक जाय। त्या खातीर पत्रादेवीचे ते स्मारक ह्या वर्साच्या भितर ताचें उक्तावण निश्चितच रित्या केलें वयतलें।